अधिक मोगाच्यान तुमकां हांव नमान करता, म्हजे प्रणाम पठयता आनी दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाक व्हडा मोगान स्वागत करता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समयाचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो आनी तुमचेय सवें आसो. भोव मोगाचे न्हू, देवाक आमचो आसरो करून घेवया ह्या गिताद्वारे. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता. सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सौम्या, हांगा हांव आसा सौम्या, हांगा हांव आसा सौम्या, हांगा हांव आसा. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो भोजवणदार, तूं म्हजी गोपे सुवात, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो भोजवणदार, तूं म्हजी गोपेत सुवात, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता. सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सौम्या, हांगा हांव आसा सौम्या, हांगा हांव आसा सौम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. भोव पदवेदार सक्तेवान देवा, तुका आमी आब्बा बापा म्हण आपोवंक आमी धैर्य घेता, कित्याक तुज्या पुता जेसू क्रिस्त थंय आमकां तुजी आपणायलेलीं भुरगीं केल्याय. तुवें आमकां विंचलाय, तुवें आमकां आपयलाय, तुवें आमकां नेमलाय तुज्या पुता जेसू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणा साक्ष दिवंक. वय बापा, तुवें दिवचें हें आपोवणें आमी स्विकार करता. पुनर्जीवन जेजूक आमच्या जिवितांत आमी साक्ष दिवंक फुडें सरता. वय बापा, सतान आनी आत्म्यान तुजें आराधन करूंक, तुका आमचो आब्बा बाप म्हूण वळखून घेवंक, तुज्या एकवटांत समया जेजू क्रिस्ता थंय खरें दाखवाली थंय आमी आमच्या जिवितांत फळां बरी जावंक, पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जावन ह्या संवसारांत तुज्या राज्याचे खरे गवाई साक्षीदार आमकां जावंक आमकां हर एकल्यान तूं फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्यान तुमी सगळीं कशीं आसात? बरीं आसात मू? दिव्यवाणी लायव्ह हे मागण्याचे कार्यक्रम आमकां परतून परतून सांगत हाडटा. खरेंच हे देवाचे येवजण जावन आसा, देवाची खुशी जावन आसा, देवाची महिमा जावन आसा. आज आमच्या नियाळाक घेवया मोगाच्यान तें देवाचें उतर जो आमच्या वांजेलान अध्याय 4 ओळ 20 आनी 3 आनी 20 आनी 4. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन
chapter 4 verses 23 and 24. पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. तो येदोळूच येवन जाला म्हळ्यार समा असले आराधक बापाक जाय. देव आत्मो देखून बापाचें आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताचें आराधन करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. व्हडा उमेदीन, व्हडा अत्रेकान, व्हडा एका उल्हासान समी जेजू सामारीच्या स्त्रिये लागीं उलयता आनी सामारीच्या स्त्रिये मारिफात म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं उलयता. आनी जेजू म्हणटा खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. म्हणजे मोगाच्यान समी जेजू आयलो ह्या संवसाराक आमी हर एकल्यांनी खरे आराधक जायचे म्हणून. खरे खरे म्हळ्यार नीज, ट्रू. मोगाच्यान वी डोंट लायक फॉल्स थिंग्स, वी डोंट वॉन्ट डुप्लिकेट थिंग्स, वी डोंट वॉन्ट सेकंड हँड थिंग्स, यूज्ड थिंग्स. मोगाच्यान आमकां खरें जायचे, नीज जायचे. फटकिरें आमकां नाका, डुप्लिकेट आमकां नाका, नकली आमकां नाका. देवाकी मोगाच्यान नकली नाका, कापाटी नाका. बगार खरे आराधक जायचे. तर मोगाच्यान आमी हर एकल्यांनी देवाक मानवाचे जाल्यार खरे आराधक आमी जायचे. खरे नीज, ट्रू वर्शिपर्स. देवाचें आमी आराधन करता, ताका अर्घ आनी होकळाप दिता, ताची स्तुती करता. वय तर आमी खरे जावया. कशें खरें जावचें? आत्म्यान आनी सतान ताचें आराधन करीचे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आत्मो खंय आसा मोगाच्यान? आत्मो आमच्या दोळ्यांक दिसना. जशें वारें आमच्या दोळ्यांक दिसना गी, आत्मो दिसना. वारें जाल्यार मोगाच्यान आतांचे सायंटिफीक इन्स्ट्रुमेंट्स आसा तातूंत दिसोंक पुरो. पूण मोगाच्यान आत्मो आमकां दिसना. आनी देवाचो आत्मोय दिसना, पवित्र आत्मोय दिसना, जेजूचो आत्मोय दिसना, बापाचो आत्मोय दिसना, आमचो आत्मोय दिसना. आमच्या आत्म्यांत देवान आमकां ताच्या सुरपयाचे ताच्या सारक्याचे जावन बसल्यात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जर तर आमी आमच्या आत्म्याक मोगाच्यान पळोवंक शकता, ह्या आतांचो अनुभव करूंक शकता, तर मोगाच्यान बापाची वळख धरूंक, बापाचो अनुभव करूंक, जेजूचो पवित्र आत्म्याचो अनुभव करूंक आमकां चड आनी चड सलीस जातलें. देखून आमी आत्म्यान बापाचें आराधन करीचे. म्हणजे आमी आमच्या भितर वचची. भायल्यान आमची कूड आसा, भायल्यान आमकां दिसता सकाळां न्ही, मोगाच्यान भायली कूड आमकां आकर्शीत करता. येस. आनी आमी जाणा संवसार आज विशेष बिझनेस वाडला बिकॉज ऑफ द कॉस्मेटीक इंडस्ट्री. म्हणजे बायल्या कुडीक कितल्या नमुनेचे क्रीम आसात. मात न्ही आमच्या नाखशांक सयत नेल पॉलिश आसात. केंसांक विविध तराचे, धवे आसले केस काळे करूंक, काळे आसले केस विविध तराचे रंगाळ केस करूंक कितल्या नमुनेचे, वय कितले नमुनेचे वस्तू आसात. शॅम्पू आसात, साबू आसात, आनी कितें जाय आमकां, वय विविध तराचे कलर्स आसात. सांगात आस वस्त्रां आसात, कितल्या नमुनेचे, कितल्या क्वॉलिटीची, क्वालिटीची वस्त्रां आसात, फॅशन आसात, कितल्या नमुनेचे शूज आसात, कितल्या नमुनेची वाचां आसात, मोदयो आनी कितें भांगाराचे नग, वज्रां आनी विविध तराचे मोलादीक फातर आनी भोव मोलादीक मोतयां, जायत्यो संगती आसात भायल्यान मोगाच्यान दाखोवंक. मात न्ही ह्या दिसांनी बऱ्यांतली बरी मोबायलां आसात, लाखांची न्ही करोडांची मोबायलां. सांगात आस कारां आसात, करोडांची कारां आसात, आनी बायकां आसात, सायकलां आसात, बसां आसात, लॉरी आसात, बरे बरे फॅक्टरी आसात, कितें मशिनरी इक्विपमेंट आसात, आनी घरां आसात, व्हडलीं व्हडलीं घरां, आनी घरा भितर कितें सगळी सजावट घरा भायर, आनी थोड्यांचे गेटी सयत कितें म्हणटात या द मेन गेट भितरची वाट कितले बरें. आनी मात न्ही जायत्यो संगती मोगाच्यान संवसार आसा. दीस इज ऑल फॉर शो, दाखोवच्या खातीर. थोडे फावटी इट इज ओन्ली शो बट देर इज नो सबस्टन्स. नीज भितर मोगाच्यान कितें आसूं जाय. भायल्यान मोगाच्यान बरें दिसल्यार पावना. आमी फटवून पडोवंक साध्य आसा. मोगाच्यान भितर आमच्या कितें आसूं जाय. बरो एक मेंदू आसा जाय. मेंदू आसल्यार पावना. तातूंत बंडू आसा जे म्हणटात न्ही, मात न्ही तो काम करी जाय. वी मस्ट हॅव ए गुड थिंकींग पावर, व्हेरी कॉग्निटीव पावर, आनी लॉगारिथम्स म्हणटात पळय, लॉगारिथम्स आनी कितले मॅथमॅटिक्स करूंक जावचेंच असलें, कॅल्क्युलेशन करूंक जावचेंच असलें, आनी विविध तरांची नॉलेज, इन्फॉर्मेशन आनी माहेत जोड घेवन जावचेंच असली कॅपॅसिटी आमच्या ब्रेनांत आसूंक जाय. सांगातात मोगाच्यान आमकां काळीज आसूंक जाय. भोगणाचें केंद्र तें, मन चिंतनाचें थॉट्स केंद्र जाल्यार काळीज भोगणाचें केंद्र. आमकां भोगणां आसूंक जाय, मोगाचीं भोगणां, एकामेकाच्या दयाळ्याची, बिरमतीची,
वय भगणां आमकां एक मोवाळ काळीज बेरमतीचें काळीज हेरांच्या कश्टांतय धडधडचें तसलें वय स्पंदन करचें तसलें काळीज आसूंक जाय. दयाळाय मोवाळाय सोंसणीकाय विस्वासीपण सादेपण स्वाधामन मानसुगी निश्कळपण धान धर्म करचें तसलें मोगाचें संतोशाचें आनी शांतीचें काळीज आमकां आसूंक जाय. सांगाताच मोगाचें इतलें आसता पळय आमचें थंय दृढ निर्धार आसूंक जाय. सोबार जाण आशेतात बरें शिकत जाय व्हडलो जायचे दाक्तेर जायचे इंजिनियर जायचे पूण शिकप अर्द्यार सोडटात कित्याक दृढ निर्धार ना. अर्द्यार तें आड वाटेन वतात. बरें बिझनेस करीत म्हण आशा आसल्या पावना. बिझनेस सुरू केल्या उपरांत सुरवेर लाभ मेळना जाल्यार तें ब्रेक इवन पॉयंट येता पर्यंत म्हणजे लाभ आनी नश्ट समा सारको जाता पर्यंत आनी ताचे उपरांत लाभ येवंक सुरू जातना अखेर पर्यंत तें बिझनेस करूंक मोगाचें आमचें तें एक तिराथाणेचो दृढ निश्चय आसा जंय काजर जाल्या पावना. काजारी जिवितांत घोवाक बरेंगान समजोवन बायले बरेंगान समजोवन आपुरबायेन एकामेका काळजान मनान आत्म्यान एक जावन बऱ्या भुरग्यांक जल्म दिवन त्या भुरग्यांक होय व्हडा सोंसणीकायेन ती 18 वर्सां जाता पर्यंत विशेश तरान आदर्श आवय बापूय जावन तांकां एक बऱ्या फुडारा पावयचें जाल्यार मोगाचें आमकां दृढ निश्चय जायचें. आमी फॅक्टरीन काम करतना बरें प्रमोशन मेळाचें जाल्यार कंपनीक लाभ करून दिवचे जाल्यार दृढ निश्चय जायचें आमकां. ल्हानपणारय दृढ निश्चय जायचें शिकाचें बरी देणी तालेंत उर्जीत करचें जाल्यार खंयचेंय तालेंत उर्जीत करचें जाल्यार मोगाचें तिरासाण जायचें. क्रिकेटर्स फुटबॉलर्स सकाळीं 4 वरां 5 वरां उठोवन एक्सरसायज करून तांची कूड घट करतात. त्याच रितीन मोगाचें आमचे भितरले अंतस्करण घट करी जाय. देखून आमच्या भितर कितें आसा अंतस्करण आसा. अंतस्करणा भितर आमचो जीव आसा. दॅट इज आवर लायफ दॅट इज आवर सोल. ताचे भितर आत्मा आसा मोगाचें मेनी लेयर्साच्या भितर वचून आमच्या आत्म्यांत देवान आशेवचें आमी देवाचें आराधन करी जाय. आतां न्ही आराधन करतना आत्म्यान करतना सतान करी जाय. आतां सत म्हळ्यार कितें स्वामी जेजू बरें करून समजयता. जॉन चॅप्टर 17 वर्स 17 17वो अध्याय वळ 17. बापा तूं तांकां पवित्र कर. सतान तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतरच सत. मोगाचें जेजू देवा बापा लागीं मागता आसतना देवा बापाक तो म्हणटा बापा सकाळां तूं सतान पवित्र कर आनी हें सत कितें बापा तुजें उतरच सत. म्हणजे देवाचें उतर सत मोगाचें ह्या संवसारांत ती सतां आसात. जे कितें न्यूजपेपरार येता युट्यूबाचेर येता वॉट्सॅपाचेर येता आमी चिंतावन तें सत म्हण तें केवल मोगाचें एक माहेत इन्फॉर्मेशन. नीज सत दैवीक सत म्हळ्यार मोगाचें संवसारी सत आनी दैवीक सत एकतलें आसना. तुमी मातेवस वांजेल काडल्यार 5:3 वळ म्हणटा भागी दुर्बळे. भागी म्हळ्यार कितें अदृश्टवंत ग्रेस्त दुर्बळ्यांनी कशें ग्रेस्त जावचें. लूक चॅप्टर 6 वर्स 20 तशेंच म्हणटा. लुकास वांजेल अध्याय 6 वळ 20 भागी अंतस्करणी दुर्बळे. मोगाचें संवसारान कोण ग्रेस्त पयशे आसले आस्पदीक आसले व्हडलें घर आसलें बरें शिकप आसलें व्हडल्या कामार आसलें जायतें दान धर्म करतले ते भागी. पूण मोगाचें पयलींच पुस्तक कितें म्हणटा कांय नातलेय भागी ग्रेस्त. कांय ना जाल्यार देवाची ग्रेस्त काय तांचे तान वळोन येता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देखून सांत पावल म्हणटा कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 12व्या वचनांत 10व्या वळीर 2 Corinthians chapter 12 verse 10 हांव अस्कत तेन्ना हांव बळवंत. संवसारान मोगाचें समजूंक जायना हाव कॅन ए वीक पर्सन बी पावरफूल. आमी चिंता ताचे कडेन गन्न ना ताचे कडेन हें ना जिम्मा वचून हात पांयांत खरें बरें मसल्स नात ताका कोणी कुमो करतलो आवय बापूय भाव भयणी कुटुंबाचे कोणी नात आनी ताणें कशें बळोवन रावचें. पूण मोगाचें तसल्यान थंय देवाची कृपा प्रगट जाता. सांत पावल म्हणटा हांव अस्कत तेन्ना बळवंत. म्हणजे मोगाचें देवाच्या उतरांचें सत देवाच्या उतरांच्या सता प्रमाणे आमी आराधन केल्ल्या वेळार मोगाचें देवाक तें मन वता. आनी हें सामारीच्या स्त्रियेक जेजू स्पश्ट करता. सामारीची स्त्री जेजू लागीं कित्याक आयली. ती दनपाराच्या वेळार आयली. कित्याक सामारियाच्या गांवचो लोक सामारीच्या स्त्रियेक कांटळटलो. कित्याक ती एक वायट चालीची जावन आसली. तिका 5 घोव आसले ते आतां घोवूय तिच्या सांगाता रावनातलो. देखून लोक तिका कांटळटलो. त्या सामारीच्या गांवचे स्त्री अशें ताच्या सांगाता येनातले. आदल्या काळार 2000 वर्सां पयलें कोणी एकली स्त्री एकसुऱ्या सुवातेक बांय लागीं एकलीच वचनातली. ती बांय सगळ्या गांवची बांय शेजारच्या गांवच्यांकी तीच बांय सक्कड येता थंयसर एकल्यान वचोंक नजो. सबार स्त्रियां सांगाता वयचें थंय दनपारां जेवणाच्या वेळार सकाळीं घरा रावन आपल्या घोवाक भुरग्यांक वाडी जे स्त्रियांनी. पूण ही स्त्री एकलीच वेता म्हळ्यार कोणीय नातल्या वेळार एकलीच ती गेल्या. निरासपणांत आसा देदेसपणांत आसा खंतींत आसा बेजाऱ्यांत आसा. म्हणजे म्हणल्यार आवय बापूय ना भाव भयणी ना जो दादलो म्हज्या सांगाता आसा तोय म्हजो घोव न्ही असल्या खंतीन बेजाऱ्यान ती वेता आसतना मोगाचें जेजू पयलेंच जाकोबाच्या बांयच्या काट्यार बसून आसा. कोणा खातीर राखून आसा सामारीच्या स्त्रियेक तो राखून आसा. देखून तिका पळयतच जेजूच तिका म्हणटा म्हाका इल्लें उदक दी.
ती मोगाचें नांव भायले रूप पळयता जेजूचें. तो एक जुदेव, आपूण एक सामारीचे स्त्री. देखून ती म्हणटा तूं एक जुदेव म्हज्या लागीं उदक विसारतलें, हांव तुका दिवचें ना आनी आमकां संबंद ना. पळय भायल्या रुपान ती पळयता. भायल्या रुपान मोगाचें आमी चिंता आमकां एकामेका संबंद ना म्हणून. आमी भितर आमच्या आत्म्या गेल्ल्या वेळार आमी सर भाव भयणी मोगाचें सगळ्या संवसारा आसलो मनशाक आफ्रिकान जावं दी, अमेरिकान जावं दी, युरोपियन जावं दी, या चायनीज जावं दी, फिलिपिनो जावं दी, जापानीज जावं दी, ऑस्ट्रेलियाचे जावं दी, आमी सगळे आत्म्यान एकच मोगाचें न्हू. देवाचेच रुपयाचें आमचे थंय कसलीच बदलावण ना, तफावत ना आमचे थंय मोगाचें न्हू. हे आमी आत्म्याच्या दोळ्यांनी पळयल्या मात्र आमकां समजता. जेजू सामरेच्या स्त्रियेच्या भितर आसलो देवाचो आत्मो तो पळयता. भायल्यान तिजी लोक कितें चिंता तें पळयना. देखून मोगाचें न्हू सामुएलाच्या पयल्या बुकांत 16व्या वसरांत 7व्या वळीर आमी वाचता. 1 Samuel chapter 16:7. देव भायले रूप पळयना, देव मनशाचें काळीज पारखीता आनी पळयता. हालेलुया. देखून मोगाचें न्हू देवाक सामरेच्या स्त्रियेचें काळीज कळीत आसा. देखून ताणें तें उदक विसारलें. पूण ती म्हणाली हांव दिना म्हणटा आसतना जेजू तिका म्हणटा जर तर कोण तुज्या लागीं उदक विसारता म्हण कळीत आसलें जाल्यार तूंच म्हज्या लागीं उदक विसारती आसली आनी हांव तुका दिता तें उदक तुजें तें एक जिविताची झर जावन व्हाळटली. मोगाचें तिका तें समजोना. जेजूच दिवंक आशेता आत्म्याचें पवित्र आत्म्याचें उदक. तें उदक घेतलें आमचो आत्मो जिवाळ जाता, फळां बरी जाता, शक्तिवंत जाता, जैतवंत जाता आनी महिमे बरी जाता, वैभवान भरता. पूण तिका तें समजोना. देखून ती म्हणटा तुजे लागीं कळसो ना, तुजे लागीं राजू ना, तुवें इतल्या गूण बांयचें उदक काडचें जाल्यार कशें. पूण ती म्हणटा जर तर तुजें उदक पियेल्या उपरांत म्हाका तान लागची ना जाल्यार तुजी उदक म्हाका दी. तिणें विचारलें जेजून दिवचें उदक उपरांत तान लागना जाल्यार कितलें सुलाभ न्ही. उदक हाडचीच गरज ना, कुडांत घरांतच रावयेत, खंयच्या स्त्रियांक दादल्यांक मेळचीच गरज ना, तशें तेणें चिंतलें. देखून जेजू म्हणटा वचोन तुज्या घोवाक आपोवन हाड. पळय मोगाचें न्हू जेजू तिचें जिवीत उक्तें करता. जेजूक तिचें जिवीत सोडून दवरलेलें बरी आसा. Hebrews chapter 4:13. हेब्रेकारांक बरयलें पत्र 4 वसर 13 वळ म्हणटा आमी कोणाक लेख दिवंक आसा की त्या सर्वेस्परा देवा मुखार आमचें जिवीत सोडून दवरल्या बरी आसा. सोडून इफ एनीथींग इज spread out, it is clearly seen. So your life is very clearly seen by God to whom we are supposed to give an account of our life. आता सामरेच्या स्त्रियेक लिपोवन दवरूंक कांयच ना. जेसूस म्हणटा तुका 5 घोव जाले, जो घोव तुज्या सांगात आसा तो तुजो घोव न्ही. तक्षण मोगाचें न्हू जेजूच्या पांयां पडोन सर पडोन ती ताचें आराधन करता. आनी तेन्ना जेजू मोगाचें ही उतरां सांगता खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन केल्लें जायचें. हाचो अर्थ मोगाचें पयलो अर्थ जावन आसा वय आमी देवाक बाप म्हूण वळखा जाय. आत्म्यान आनी सतान देवाचें आराधन करचें म्हळ्यार देवा आनी आमच्या मदीं एक संबंद येजय. वी मस्ट हॅव ए रिलेशनशीप. देव म्हजो बाप आनी हांव ताचो पूत, हांव ताची धूव. ताच्याच स्वरुपाची, ताच्याच सारक्याची. देवा तें असलें सत, उजवाड, सासणी जिवीत म्हजें थंय आसा. हांवें तें उर्जीत करी जाय, हांवें तें भायर हाडी जाय, परजळा काडी जाय आनी परगड्डें काडी जाय आनी हांवें तें जिवीत जिये जाय. बापाच्या मोगांत हांवें जिये जाय. जेजू म्हजो भाव जाय जाय, म्हजो मालगाडो भाव त्या कुर्सार मेला. त्या कुर्सार म्हज्या सर पातकांचें बॉक्साणें ताणें दिलां. म्हज्या फाटल्या पातकां खातीर हांवें कांतवणी करची गरज ना, म्हज्या काळजाचे कांतवणीची गरज ना. हांवें केदाळ उडास दवरल्या पुरो हांव एक पातकी पूण जेजू थंय हांव नवी जाली. ही सामारीची स्त्री मोगाचें न्हू जेजू थंय संपूर्ण तरान ती नवी जाली. उपरांत तिचें नांवच मोगाचें न्हू बदललें. लोकांनी तिका फोतिनी म्हणून आपोवसर केलें. फोतिनी PHOTINI म्हळ्यार दी एनलायटन्ड वन. परजळीक जाल्ली, प्रकाश बरी जाल्ली, सत उगडापे जाल्ली व्यक्ती. मोगाचें तिणें सगळी वायट साल सोडली, आपलो गांवच सोडलो, जेजूचो पाटलाव केलो, जेजूची शिकवण तिणें आयकली आनी जेजूच्या पाटलाव केल्या भाग्यवंत स्त्रियां पैकी ती एक जाली. आनी जेजूच्या पुनर्जिवांतपणा उपरांत सगळ्यांतल्यान वचून सुवार्ता प्रकट करून सुवार्ते खातीरच मोगाचें तिणें जीव दिलो. आज ती सांतीन फोतिनी जावन आसा. तिचें जिवीत सासणाक बदललें. मोगाचें आमी देवाक आमचो बाप म्हूण वळखून घेतना पवित्र आत्म्याचो सांगात आमी सोदता आसतना जेजूच्या एकवटान आमी जियेतना मोगाचें आमचें जिवीत सासणाक बदलता. आमी देवाक आब्बा बापा म्हूण आपयता. मोगान जायते जाण मोगाचें देवाक आपयतात आब्बा बापा. पूण तांतू आनी खऱ्या आराधकांनी आपोवच्या जायतें फरक आसा. जर तर आमी रस्त्यार वयता आसतना कोणी आमकां म्हणटा अप्पा तंदे अण्णा तम्मा अंगी ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ म्हणून विचारतात. आमचे काळी चडे भोवटी मोगाचें तांचे थंय बिरमतीन बराना. कित्याक आमी जाणा ते फडकी रे, ते कापाटी बेश्टें आप्पा अम्मा म्हणटात, पयशे दिल्ल्यान दवरून येतात. पूण मोगाचें घरा येयल्या वेळार आमचीं भुरगीं जर तर आमकां आपयतात अप्पा
अम्मा तंदे म्हज्या भावा म्हज्या भयणी म्हज्या डॅडी म्हज्या डाडा पप्पा बापू फादर म्हण आपयतना मोगाच्यान आमचें काळीज कसळटा कित्याक काळजांत हांव ती आपयतात देखून मोगाच्यान देवाक असले आराधक जाय काळजांत हांव म्हज्या देवा तूं म्हजो बाप म्हजो डॅडी तूं म्हजी मम्मी तूं म्हजो इश्ट देखून मोगाच्यान काळजांत हांव आपयतना होमिया तूं म्हजो गवळी तूं म्हजो बुजवणदार तूं म्हजी गुपीत सुवात म्हाका लिपोवन रावूंक कसलोच जागो ना सगळो संवसार म्हाका फातकी म्हण आपयता तर तूं म्हजी गुपीत सुवात कितली आपुरबायची ती उतरां मोगाच्यान गुपीत सुवात म्हणान दॅट इज द माय हायडींग प्लेस. आमी जाणा ह्याच दिसांनी तुमी वाचल्यांक ना गोतना हांवें वाचलें एकलो अबू बकर सिद्दीकी म्हणलो ताका आंध्र प्रदेशांत अरेस्ट केलें. बायले भुरग्यांक सांगता सादें जिवीत गांवांत जियोनासलो बिझनेस करनासलो गांवच्या लोकांक अजाप हाका कित्याक अरेस्ट करूंक सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन्स आयले गी म्हणून. तो 30 वर्सां पयलें कोयंबत्तूर आसलो तमिळनाडून थंयसर 1998 बॉम्ब ब्लास्ट जाले आनी बॉम्ब ब्लास्ट करूंक हो एक प्रधान सूत्रधारी ताका तो कारण म्हणून आतां ते पुलीस म्हणटात वयगिनी आमी कोगोत ना पूण ताज्या उपरांत तो भियान गांव सोडून धांवलो ताज्या बायलेक भुरग्यांक कुटुंबाच्या सगळ्यांक सोडून धांवलो धांवन आंध्रांत वचून नवीच भास शिकलो तेलुगू हळ्ळेन पळय हांगा तामीळ उलयतालो थंय पयस लगभग 100 किलोमिटर पयस वचून तेलुगू भास शिकून थंयच्या गांवच्या लोकांची सोकास वळख करून गांवांत ल्हान ल्हान वेपार करून उपरांत आतां एक व्हडलो वेपार करता तो. थंयसर काजर जालो एक बरी बायल मेळ्ळी भुरगीं जालीं त्या भुरग्यांक सांगता कुटुंबाची जिवीत जियेता पयलींच्या आवयक बापायक भाव भयणी कुटुंबाच्या सगळ्यांक ताणें सोडला कोणाचेच ताणें संबंद दवरना कोणा लागीं तो उलयना कोणाक सयत गोत्त ना म्हण ताणें चिंतला. पूण आतां मोगाच्यान भुरगीं व्हड जावन येतात आनी ताजो वेपार करनासा एक दीस पुलीस येतात आनी ताका अरेस्ट करतात तुनसू तो म्हणून ताका चॅलेंज करतात आनी मोगाच्यान ताका धरून व्हरतात. 30 वर्सां उपरांत पळया मोगाच्यान ताचें पास्ट ताची फाटली चरित्रा ताका मोगाच्यान आज बंदेंत घालतात. 30 वर्सां पयलींची चरित्रा 30 वर्सां पयलें जाल्लें सयत मोगाच्यान ताका वय आज सुटका दिवंक शकना मोगाच्यान. पूण सोम्या जेजू थंय येतना आमचें फाटलें जिवीत आमकां मोगाच्यान कसलेच बंदडी हाडूंक शकना. आ पास्ट लायफ कॅनॉट हॅव कंट्रोल ओवर अस रादर वील बी फ्री चिल्ड्रन ऑफ गॉड. थंयसर कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या वचनांत 17व्या वळीर आमी वाचता कोरिंथियन्स चॅप्टर 3 वर्स 17 जंय सोम्याचो आत्मा आसा थंयसर स्वातंत्र्य आसा कित्याक सोमी म्हळ्यार आत्मो सोम्या थंय आमी राविल्ल्या वेळार मोगाच्यान आमकां संपूर्ण तरान मोगाच्यान सुटका आनी सोडवण आमकां लाभता. देखून आमी देवाचें आराधन करतना मोगाच्यान सतान आनी आत्म्यान ताचें आराधन करूंक फावो ताचें थंय संपूर्ण एकवट दवरूंक फावो. ह्याच दिसांनी आनी एक खबर आमी वाचली तुमी वाचली जावंक पुरो उत्तर कन्नडांत गोकर्णा लागीं राणांत एका रशियाच्या स्त्रियेक आनी ताच्या दोगां भुरग्यांक धरलें. ती रशियाची स्त्री आनी दोगां भुरगीं भारत देशाक आयिल्लीं 12 वर्सां तावन ती फाटीं वचोंकूच ना तांची विजा कॅन्सल जाल्या. ही आतां राणांत रावल्या 12 वर्सां तावन राणांत रावल्यांत आनी चिंतात आमी राणांत रावतले आनी कोणाक कळचें ना कांय मोबायल ना आनी कांय वचोन कोणाक मेळनात कांय करनात. पूण मोगाच्यान ह्या दिसांनी पुलीस येवन तांकां अरेस्ट केलें तांकां आतां रशियाक डिपोर्ट करूंक पळयता. त्या पर्यंत ते पुलिसाच्या हातांत आसा ताब्यांत आसा. तांणी चिंतलें आपलें फाटलें जिवीत विसरून आवय आनी भुरगीं मात्र सांगात रावतलीं म्हूण जावंक पुरो तिच्या कुटुंबातारां सगळ्यां सोण ती आयल्या रशियातां. पूण मोगाच्यान संवसार आमकां बक्षिना पूण मोगाच्यान देव आमकां बक्षिता. सोम्या जेजू लागीं आयिल्लेंच मोगाच्यान आमचें जिवीत ससना बदलता. देखून आमच्या जिवितांत लोकेशन एंड ट्रेडिशन शूड नॉट बायंड यू. तिसरो एक संदेश जावन आसा डू नॉट अलाव द लोकेशन एंड ट्रेडिशन टू बायंड यू. 12 जाणांनी जशें सामारीच्या स्त्रियान चिंतलें सामारियागार ह्या गुड्यार सिलोए म्हणल्यार त्या गुड्यार सामारियांत देवाचें आराधन करतात. तुमी जुदेव थंयसर जुदेयाच्या जेरुसलेमांत आसल्या त्या देवळांत तुमी आराधन करतात. तुमचें आराधन दुसरें आमचें आराधन दुसरें तुमचे संप्रदाय दुसरे आमचे संप्रदाय दुसरे. जेजू म्हणटा त्या दोंगरार जावन ह्या दोंगरार जावन आराधन करचें देवाक म्हत्वाचें न्ही. असले संप्रदाय देवाक म्हत्वाचें न्ही पूण देवाक म्हत्वाचें तुमी देवाक आब्बा बाप करून घेवचें तुमी ताची भुरगीं जावचीं आनी आत्म्यान तुज्या आत्म्यांत बदला जाय आनी उपरांत देवाच्या उतरांच्या सतांक काल तुमी जियेसय त्या वेळार तुमचें जिवीत बदलता. मोगाच्यान म्हाका उगडास येता 50 तत्समंतांत एक भोव अपुरबायेचें देवाचें उतर आसा 2 Chronicles चॅप्टर 5 वर्स 13 and 14 हातूंत आमी मोगाच्यान अखेर करया आमचो नियाळ. 2 Chronicles इतिहासाचो दुसरो बूक चॅप्टर 5 अध्याय 5 13 आनी 14 वळ अशें म्हणटा तुतुऱ्यो फुंकपी आनी गायक सांगाता मेळोन
सर्वेस्पराची स्तुती आनी महिमा गायतना एक ताळो कसो आयकतलो म्हळ्यार एका ताळ्यान व्हेरी गुड सिंक्रोनायझेशन ऑफ म्युजीक मेलोडी अँड द ड्रम्स आनी तेन्ना त्यो तितुऱ्यो कांसाळी आनी वाजंत्रां घेवन आनी कित्याक तो बरो सर्वेस्पराची स्तुती करून कित्याक तो बरो कित्याक ताचो विस्वासी मोग सासणाक थकता ह्या गितांद्वारे सगळो लोक जुदेव लोक जेरुसलेमाच्या देवाळांत अर्घ आनी होगलाप दिवन आसलो देवाक गायन करनासलो अशें गावून सर्वेस्पराची स्तुती करून आसतना एक कूप येवन कूप म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचो अभिशेक येवन सर्वेस्पराच्या मंदिरांत भरलो पळया आतां सर्वेस्पराचे कूप म्हळ्यार पवित्र आत्मो मंदिरांत भरलो आमी जाणा मोगाच्या नव्या तस्तामेंतान जेजून आमकां कितें गेलां देवाच्या पवित्र आत्म्याची मंदिरां गेलां तुमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां आनी तुमचे थंय देवाचो आत्मो वस्ती करनासा म्हण तुमी नेणांत गी पळया आनी आतां आमच्या आत्म्यांत पवित्र आत्मो येवन राज करीचे जाल्यार आमी आत्म्यान आनी सतान देवाचें आराधन करीचें आनी तेन्ना कितें जालें सर्वेस्वराच्या मंदिरांत पवित्र आत्मो भरलो तेन्ना 14वी ओळ म्हणटा कुपाक लागून पवित्र आत्म्याक लागून याजकांनी थंय रावोंक सय जालें ना हालेलुया म्हणजे याजक देवळांतून भायर आयले दोतोरपणान भितरच आसले आनी आपली सेवा करूंक जालें ना कित्याक सर्वेस्पराचो वैभव मंदिरांत भरलो आनी उपरांत मंदिरांतून भायर व्हाडलो हालेलुया देखून मोगाच्यान आमच्या आत्म्यांत आमी आंतरीक बरी भलायकी जोडली जाल्यार सगळ्यां बक्षून आमी राजी संधान करून घेतलें जाल्यार एक बरें कुमसार जावन सगळ्या पातकांचें आमी बक्षाणें जोडून घेतलें जाल्यार आनी उपरांत मोगाच्यान आमचे आंतरीक घाय सगळे गूण करून घेवन पवित्र आत्म्यान आमी अभिषिक्त जाल्ल्या वेळार देवसरा सयताना धांवडून आमकां सुटका मेळिल्ल्या वेळार वेन वी हॅव द डेलिव्हरन्स वाव आमी आत्म्यान पवित्र आत्म्याक एकवटाव पवित्र आत्म्याचो वैभव तो परजळ महिमा देणी तालेंतां आनी फळां सगळीं आमच्या आत्म्यान भरता आसतना मोगाचें आमचें जिवीत परजळीक जाता आमच्या तोंडार परजळ उजवाड येता ताचेर नदर लाया तुमचें मुखामळ परजळटलें कधीच लजेन तुमी तकली बांदा घालचे नात आनी ताच्या उपरांत आमचें जिवीत सगळें बदलतलें आमी सेवेचे जातले हांव कुटुंबांत आमी सेवेचे जातले हांव घोवाक बैलेक भुरग्यांक आवय बापायक भाव भयणीक माया मोगान आमी जियेतले हांव आमच्या समुदायांत आमच्या फिरगतीन आमी क्रियाळ जातले हांव इगर्जेच्या विविध चटवटिकेनी आमी वांटेली जातले आमच्या विगारां सांगाता मेळोन दोतोन शिकोवचें गी कांतारां गावचें गी वाचपां वाचचें गी इगत नितळ करची गी या कसली गी समाज सेवा करची गी वाड्याचो गुरकार जावन या उपाध्यक्ष जावन गवळीक परिशदेचे सांदे जावन या स्त्रियांची सॉडॉलिटी जावन दी मरियमाची सॉडॉलिटी जावन दी विविध सॉडॉलिटीज मोगाचें वांटेली जावन विविध तरान सेवा आमी करतले हां तसले आराधक बापाक जाय तसले आराधक बापाक जाय तेतले स्थाय म्हळ्यार संपदलें येदोळ पर्यंत वय केवल संवसारी जिवीत म्हणजे संपदलें आज तावन सर्गींचें जिवीत लौकीक जिवीत म्हणजे संपदलें आज तावन समियातें एकवटाचें बापाच्या भुरग्याचें जिवीत ताचो आरंभ जालो तेतले स्थाय सांगा तेतले स्थाय म्हणटाना मोगाच्यान तुमचें तें देवाचें आशिर्वाद वळोन येतात कोणाक तें काम जाय म्हणून आशेन आसा दुबयन वचून थंय कामा खातीर राखून आसाय तुका थंयसर काम मेळटा जर्मनींत या थंयसर स्वित्झर्लंडांत आसाय आनी थंयसर आयर्लंडांत आसाय या इंग्लंडांत आसाय या बॉम्बेंत आसाय या पुना आसाय कामा खातीर मागून आसाय देव तुका तें काम फावो करता तेतले स्थाय देवाक उलो मार आसतान बापा तुका हांव म्हजो खरो बाप म्हण वळखून घेता तुजो भुरगो जावन जियेता म्हण देव तुज्यार आशिर्वाद घाल आसा भुरग्यांचें देणें कोणाक जाय गो बायलान थंयसर मागून आसा सबार काजारी जाणां सांगा तें म्हणून ह्या दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमांत वांटेली जावन मागून आसात तुमी बेगीनच त्या भुरग्यांक सांगा त्या देवा गर्गां आनी होगलाप दितले कसली अडकळ आसा ती सगळी देव थंय बसपून खबर करून उडयतलो भुरग्यांक आमच्या कसलीच अडकळ नासतना भुरग्याचे देणे बेगीनच तुमकां लाभतले गुड न्यूज तुमकां मेळटली देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप हालेलुया कोणाक न्ही दमरागाडीचें ऑपरेशन आसा बऱ्या तरान तें जातलें भिये नाका किडनीचें एकल्याक ऑपरेशन आसा तेंय बऱ्या तरान जातलें वय गॉल ब्लॅडर काडचें आसा भिये नाका तूं घाबर नाका बऱ्या तरान जाता कसली सर्जरी आसा तुका एकल्या लंग्साची सर्जरी आसा श्वासकोशाची ती बऱ्या तरान जातली काळजाची बिडां उणें जातली डायबिटीस उणें जातली भिये नाका पॅनक्रियाटीक समस्या आसा तुका तांतलें देव निवारतलो वय कोणी जागो काण घेवंक आसता तुमकां वेळार तो जागो मेळटलो वय तुजो जागो विकूंक आसा जाग्याची दस्तावेज पेपरान जावंक आसा ती वेळार ती जातली भिये नाका तुजी भुरगीं आड वाटेन गेले आनी ती पार्टी येतली घरांत दैवीक असो तेर्स कर देवाक उलो मार देवाक आब्बा बापा म्हण बापाच्या मोगान तुजे सगळें कुटुंब तो राखतलो आनी सांबाळटलो हालेलुया सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं आनी तुमचें सवें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन भोव मोगाच्यान तुमकां वेळ मेळटा आसतना दैवीक कलोरित्र मंदिरां येवंक विसर नाकात पूण तुमकां येवंकूच जायना जाल्यार तुमच्या मोबायलाचेर टॅबाचेर कंप्युटराचेर
डिवायन कॉल सेंटरचें ॲप डावनलोड करा. गूगल प्लेक वसा, डिवायन कॉल सेंटर मुल्की म्हण घाला. येल्लो कलराचें डिवायन कॉल सेंटरचें सिंबल आसचें ॲप आसा तें डावनलोड करा आनी थंयसर तुमचे फोन नंबर आनी ईमेल घाल रजिस्टर करा. तातूंत जायते तुमकां बॉक्स दिसता, तातूंत एक बॉक्स जावन आसा. थंयसर तुमी मिसाची त्या सावन दिवयेत या. थंयसर रेतिऱ्यो केदाळा आसात डिवायन कॉल सेंटरांत, वस्तेच्यो रेतिऱ्यो आयतारा सांजेतान ब्रेस्तारा पर्यंत या ब्रेस्तारा सांजेतान आयतारा पर्यंत केदाळा आसा. तुमकां विवर आसता थंय दामल्यार तुमी रजिस्ट्रेशन केल्यार हांगासर रूमय तुमचे खातीर आमानात जाता. रूम आमानात करनासतना आयल्यार हांगासर जायतितली रुमां आसात, भियेनाकात. केवल थोडे पडी पयल्या माळयेक दुसऱ्या माळयेक चडाचें पडटा. देखून आमी बेगीनसर लिफ्ट घालूंक प्रयत्न करनासाव. ताका आमी दान एकठांय करनासाव. सांगात आसा आमकां गव्हर्मेंटाची परमिशनी मेळा जाय. तुमी त्या सांगा खातीर मागा. पूण मोगाचें न्हू, शेनवारा एका दिसाच्या रेतेरी तरी येस सकाळी 9 वरां दनपारां 3 वरां पर्यंत. हप्त्यामध्ये आयल्यार सकाळी 9:30 वरां 1 वरां पर्यंत हर एका दिसा डिवायन कॉल सेंटरांत भाद्राप आसात. विनवणेची मागणी आसा. दनपारां सकाळां हांगासर आयिल्ल्यांक तुमकां वय जेवणी आसा उचित. तुमकां समेस्तां देवाचें भरपूर आशिर्वादां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमचो भाव अनुपम फेर्नांडीस हें सगळें रेकॉर्डिंग करता आनी आंतरजालाचेर तो तें टॅलिकास्ट करता. ताकाय आमी बरें मागता. तांच्या कुटुंबाच्या समेस्तांचेर देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमी मागया. प्रेज द लॉर्ड.